सुमार 7 कोटी खर्च करून सावड्ड्या मनोहर पर्रीकर मैदान बांदिल्ले। आताच्या सरकाराक ते सांबाळपाक जाले ना, खेळपाक योग्य सुविधात नात, दुरुस्ती जाल्ली ना। संबंधित अधिकारी आणि मंत्री फकत आश्वासनाचे बोमाडे हवेत सोडतात। पळयात प्रहार सावड्डेकरांचो खासा रिपोर्ट। पर्रीकर ग्राम सावड्ड्या आणि सरकारान हो कोट्यावधी रुपया 6.5 कोटी रुपये खर्च करून हो ग्राउंड बांदिल्लो। पूण आता 2 वर्सां जालीं दीपक पावसकर जेन्ना आमदार आशिल्लो, मिनिस्टर आशिल्लो PWD तेन्ना हो ग्राउंडाची सुरवात जाली। अनेक वर्सां हो हाजे पयलीं पासून म्हाका दिसता संजय बांदेकर जेन्ना आशिल्लो तेजें फावंडेशन जालें, पूण कांय काळा लागून तो 20 वर्सां 25 वर्सां नंतर दीपक पावसकर जेन्ना जालो, पूण त्या नंतर ह्या ग्राउंडाची परिस्थिती तशीच आसा। आज तुमी पळयलें आसा की सरकार आमचो भाजपाचो म्हणटा आणि सरकार सदांच एक म्हणटा की आमी सगळ्याक प्राधान्य दितले, ताज्या तो जाय तत्वावर म्हणटा। आणि आज पळयता तुमी पळयता की ह्या ग्राउंडाची परिस्थिती अनेक युवक आसा जे क्रिकेट खेळपी आसा। हांगा पयलीं क्रिकेट जाताली, त्या नंतर आमगे बाकीचे बॅडमिंटन आसा, पूण हांगा सरकारान खंयचोच कोट्यावधी खर्च करून त्या नंतर खंयचेच हें केलें ना अशें दिसता। आमी पळयता की सरकारी म्हणटा की शिक्षणा बरोबर हाका प्राधान्य दिवपाचें। सरकार आमकां करतलो, आमकां CM कडेन उलयलां, इतलेंच आश्वासन दिवन इतले पर्यंत हें उरता। त्या काळा भितर कळटलें की आता सिजन स्टार्ट जाला, अनेक भुरगीं जे आसा ते क्रिकेट इंट्रस्टेड आसा आणि अनेक भुरगे हांगा क्रिकेट खेळटाले। हो एक पारंपारीक ग्राउंड आसले कारणान हांगाच लोक येताले, पूण आता लोकांची एकूच मागणी आसा की ह्या सिजन तरी वा त्या सिजना तरी आमकां क्रिकेट ह्या ग्राउंडार बरी सुसज्ज खेळपा मेळची अशें मागणी आसा। सावड्डे पंचायत वांगड्यांनी सरपंचा वांगडा सावड्डेच्या मनोहर पर्रीकर मैदानाची पळोवणी केली, ताची जतनाय घेवंक ना हे तांणी मान्य केले। गाजावाजान खेळामळाक पर्रीकराचे नाव दवरले, पूण ते राखपाक जमले ना, देखून आताच्या सरकारान मेंटेनन्स करचो पंचायत वांगड्यांनी मागला। आमच्या वाठारांत जी भुरगीं आसा तांकां स्पोर्ट्स रिलेटेड सगळी फॅसिलिटीज मेळपाक जाय, बी इट जीम आसूं किंवा बाकीचे जे बॅडमिंटन कोर्ट आसा हांगा हे आसा, पूण आफ्टर दॅट जालें खरें, पण त्याच्या नंतर त्याचे मेंटेनन्स कांयच ना। आज आमी पळयलें गेल्यार दॅर इज नो स्टाफ। सगळे जर तुम्ही पळयलें जाल्यार सो मच हांगा सगळे पडलेले आसा, दॅर इज नो क्लिनलीनेस। मागीर जे बाकीचे जे फॅसिलिटीज आसा ते पळोवपाक कोण ना, जिमाक इंस्ट्रक्टर ना, सो दॅर इज नो प्रॉपर फॅसिलिटी। हांगा कॉम्प्लेक्स जालो खरो, बट आफ्टर दॅट दॅर इज नो मेंटेनन्स। इट्स व्हेरी अनफॉर्च्युनेट की वी हॅव अ कॉम्प्लेक्स, बट आमच्या भुरग्यांक हांगा यूज करपाक तेजो फॅसिलिटी कांयच मेळना, सो इट्स व्हेरी अनफॉर्च्युनेट। बट स्टील आय अपील टू द गव्हर्मेंट की बाबा हाचे कडेन मातशें लक्ष दिवचें। इट वील बी व्हेरी बेनिफिशियल फॉर द किड्स आनी फॉर एवरीबडी, यंगस्टर्स हांकां हांगा हे आसा। सो आय थिंक गव्हर्मेंटान जर हाका सिरियसली घेतले जाल्यार वी कॅन गिव अ गुड फॅसिलिटीज टू आवर सावड। कॉम्प्लेक्साचा विषय हो आमच्या खऱ्यांनी खूप गंभीर आसा। हेची दखल आमी गोविंद गावडे सरा बरोबर आनी आमगे MLA थ्रू पावयल्ली आसा। सरान आमकां फक्त तो ग्राउंड ओपन करपाक दिलें, तरी आसता तेजी फॅसिलिटी खूब कमी आसा। त्या खातीर आमचे सगळ्या पंचायती वतीन तशेंच आमची सगळी गांवची वतीन म्हाका सरकाराक एकूच सांगपाक अशें मनांतल्यान दिसता की जाता तितले बेगीन हे ग्राउंडाची तशीच हे कॉम्प्लेक्साची सरकारान दखल घेवची, कारण हो एकमेव असो एकूच आमकां कॉम्प्लेक्स आसा जेणे करून आमकां सगळीं 9 वॉर्डां सगळ्या हेचे बेनिफीट जाता। सो सरकाराक विनंती आसा की जाता तितले बेगीन हो ग्राउंडाचो विशय आनी जो भितर लेबर घेवपाचो विशय आसा कांय प्रमाणात तोय बेगीन सोडवचो। गोवा 365 खातीर प्रहार सावड्डेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।